नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. सगळ्यात पयलीं आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक स्वातंत्र्य दिसाची हुनहुनीत परबी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पुराय देश आयज 80वो स्वातंत्र्य दीस मनयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्याचेर हुबयलो तिरंगो. पयलेच फावट राष्ट्रगीत वंदे मातरम लाल किल्ल्यावेल्यान जाले सादर. स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोंयभर जाल्यो कार्यावळी. पणजेत जाल्ल्या मुखेल शासकीय कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी हुबयलो तिरंगो. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक साळावली धरणाचेर तिरंगी विद्युत रोषणाय. 30 ऑगस्ट मेरेन सांजवेळार लोकां खातीर आसतली उक्ती. आग्वाद जेल म्युझियमात कसल्याच प्रकारचो गैरव्यवहार सोसून घेवचे ना, मंत्री रोहन खंवटे. विभाजन विभीषिका स्मृती दिसा निमतान पणजेत काढलो कॅन्डल लाईट मार्च. आणि आता खबरो विस्तारान. पुराय देश आयज 80वो स्वतंत्रताय दीस मनयता. लाल किल्ल्याच्या प्राचिरावेल्यान 13व्या खेपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक संबोधित केले. पहिल्याच खेपे लाल किल्ल्यावेल्यान राष्ट्रगाना वांगडाच राष्ट्रगीत वंदे मातरम लेगीत सादर जाले. प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या संबोधनाचो हो आसा एक खासा नियाळ. नरेंद्र मोदी हांणी 13व्या खेपे लाल किल्ल्याच्या प्राचिरावेल्यान संबोधित करतना देशाचो संकल्प, देशातली म्हान व्यक्तिमत्वांची सपना पुराय करपा खातीर तरणाट्यांचो सहभाग विकसीत भारता खातीर गरजेचो आसा अशें सांगलें. रिफॉर्माची प्रक्रिया चालूच दवरपाक जाय. कामाची गती वाडोवची पडटली आनी दर एका नागरिकाची भागीदारी निश्चित करची पडटली. सगळीं सरकारां मेळून काम करप गरजेचें आसा. तेन्नाच विकसीत भारताची मोख सादप शक्य आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्याच्या संबोधनात सांगलें. विकसीत भारता खातीर शक्तीच्या सप्तधारेचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनांतल्यान केलो. लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं. पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर. हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा. डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा. इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग. हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन. आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है. पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है. और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है. और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है. सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति. कांय लोक स्वताच्या हिता खातीर देशाची दिशाभूल करतात. भ्रमिष्ट अवस्था तयार करपा खातीर हे लोक सदांच तयार असतात अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनातल्यान दिली. जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा. लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है. जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है. दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है. लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है. भारतान तरेकवार उणेपणाक आनी आव्हानाक फाटी उडयत फाटल्या दशकांत वेगान उदरगत केल्या. फ्रॅजायल 5 सावन भायर सरत देशान संवसारांतल्या 5 अर्थीक महाशक्तीच्या वळेरेंत स्थान मेळयलां. अशा वेळार देशाक आपल्या उत्पादनाची गुणवत्ताय आता वाडोवची पडटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनांतल्यान देशाच्या उदरगतीचेर उलयतना सांगलें. आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरह बढ़ रहा है. आज भारत
दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है। प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या संबोधनातल्यान AI कौशल्य विकास अभियानाची घोषणा केली. ह्या अभियानावरवी 1 कोटी तरणाट्यांक प्रशिक्षण दितले. तरणाट्यांक AI खातीर फुकट ऑनलायन प्रशिक्षण मेळटलें. सिव्हिल डिफेन्स आनीक आधुनीक करपाची घोषणाय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. आधुनीक प्रशिक्षणाक लागून तरणाट्यांची तांक वाडटली. बदलपी सुरक्षा व्यवस्थे खातीर तयारी लेगीत जातली. खेळांतली प्रतिभा सोदून काडपा खातीर गांव आनी शारांत टॅलंट हंट कार्यावळी जातल्यो. ह्या सोद कार्यावळीत 5 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांचेर चड लक्ष आसतलें. सेमीकंडक्टराचे 7 ते 8 नवे प्लांट 1 ते 2 वर्सांत सुरू करपाची घोषणाय प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या कार्यावळीत केली. न्यूक्लियर एनर्जी म्हळ्यारच आण्विक उर्जेचेर आमची आतां खासा नदर आसतली. 2047 मेरेन 100 गिगावॅट आण्विकतांक सादपाची मोख भारतान दवरल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या संबोधनात सांगलें. फुडल्या 6 ते 7 वर्सांत 5 नवे रिएक्टर उबारतले अशी घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान केली. ज्या सुवाताचेर कांय दिसां पयलीं नक्षलवाद्यांच्यो गुळयो चलताल्यो थंय आतां उदरगतीची गती दिसपाक लागला अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनांतल्यान सांगलें. हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या संबोधनांतल्यान 2047 मेरेनच्या विकसीत भारता खातीर शक्तीच्या सप्तधारे सयत तरेकवार अभियानाची घोषणा केल्या. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान गोंयभर कार्यावळी जाल्यो. मुखेल शासकीय कार्यावळ पणजे पोन्न्या सचिवालया सामकार जाली. घेवया ह्या कार्यावळींचो नियाळ. गोंयांत स्वातंत्र्य दिसाचो मुखेल शासकीय सुवाळो पणजे पोन्न्या सचिवालया सामकारा जालो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबयलो तशेंच सन्मान गार्डाची पळोवणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपलीं आनी सशक्त समृद्ध आनी विकसीत भारता खातीर बांदील आशिल्ल्याचें सांगलें. भारत साबार क्षेत्रांत संवसारीक फुडारी म्हूण मुखार सरता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. माझ्या सरकारान गोयच्या विकासा खातीर विकसीत भारत 2047 ह्या ध्येयाक हातभार लावपाक विकसीत गोंय 2037 मेरेन राबयल्या. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सरकाराचो 360 डिग्री डेव्हलपमेंट पॅटर्न विकसीत गोंयचें ध्येय निश्चित वेळा पयलीं साध्य करतले. आमकां स्वातंत्र्याचो अभिमान आसपाक जाय आनी राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी आयच्या तरणाट्यांनी घेवप ही काळाची गरज आसा. आमी विकसीत गोंयचें जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर उलोवन जावचें ना. आमकां आमची फुडली पिळगी ही सशक्त, कुशल आनी स्वयंपूर्ण करची पडटली. आनी म्हणूनच म्हजें सरकार भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन खासा लक्ष दिता. आनी गोंय हे पुरायपणान साक्षर दर्जो हे मेळ्ळो हे शिक्षणा कडेन आशिल्ल्या म्हज्या बांदिलकीचें एक साक्ष जावन आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 चालीक लावन सुरू करपी गोंय हे कांय राज्यां भितरलें एक. 831 सरकारी स्कुलांक अपग्रेड करून लर्निंग एनवायरमेंट शिकोवपाची पद्दत आनी आधुनीक शिक्षणा कडलो एक्सेस सुदारपाचो आमचो यत्न चालूच आसा. विद्या समीक्षा केंद्रा वरवीं 2,80,000 भुरग्यांचो परफॉर्मन्स मॉनिटरींग आमी सेंट्रलायज पद्दतींत करता. 65,000 भुरग्यांक CM केअर्स उपक्रमा वरवीं कोडिंग आनी रोबोटीक आनी टॅक्नॉलॉजी कडेन थेट आमी जोडटा. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं 2,000 वयर नोकऱ्यो तरणाट्यांक दितले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3,000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो
हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां. येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता. आमकां काळजी आसा, आमकां चिंता आसा गोंयांतल्या अर्धशिक्षीत भुरग्यांची. मागीर ते 10वी फेल 12वी फेल ह्याय गोंयभरांतल्या भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा. आनी ताकाच लागून गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नांवाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लीश करून तांकां आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले. 5000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता. तांकांय बी म्हणजे योग्य तो पगार आनी मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा. अशा पद्दतीत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीत नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान नव्यान क्रिएट करीत आसा. स्वातंत्र्य दिसाचो शासकीय सुवाळो मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जालो. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी आनी नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आज 80वो स्वातंत्र्य दीस सेलिब्रेट करता आसतना आमी खुबश्यो नव्यो स्किमी लॉन्च केल्यो सरकारान. पूण हाच्या मुखार वचून मुख्यमंत्र्यान एक अत्यंत चलयां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो महिला आनी चलयांक मोठ्या प्रमाणाचेर एनकरेज करता ह्या दिसाक. ते आर्मीक जावं, एअरफोर्साक जावं, नेव्हीक जावं, तो मोठ्या प्रमाणाचेर आज सुद्दां पयलें आमी हांगा लाल किल्ल्याचेर मार्च करपाक एक चलयेन कमांड घेतलो. म्हणजे अशा पद्दतीन तो एनकरेज करता. ताज्याच पावलावर पावल दवरून गोंयांत खुबश्यो चलयो पायलट जावपाक सोदतात आनी तांचे कडेन आवय बापाय कडेन पयशे ना, तरी आमगे चलयेलें विल पावर स्ट्रॉंग आसा. ते म्हणटा आपूण जातलेच पायलट. अशा भुरग्यां खातीर मुख्यमंत्र्यान पयले खेपेक उडान भरारी योजना लॉन्च केली. तातूंतल्यान तांकां त्या फॅमिलीक फायनान्शियल हेल्प दिलो वतलो. म्हापशा सरकारी कार्यालय संकुलात स्वातंत्र्य दिसाचो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी झेंडा वंदन केलें. आयचो दीस हो फक्त उत्सवाचो दीस न्हय, तर देश आनी राज्याचो प्रगतीचो रिव्ह्यू घेवपाचो दीस आसा. नव्या संकल्पाचो निर्धार करून नव्या जनरेशनाक एक मजबूत, सक्षम तशेंच विकसीत गोंय आनी भारत घडोवन दिवपाचो हो दीस. भावानो, आमचें गोंय फक्त सुंदर किनारे, निसर्ग आनी सांस्कृतीक वारशा खातीर फामाद ना, तर ते डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी अशा क्षेत्रांनी देशात आपली वेगळी ओळख तयार करता. आमचो देश जगान नव्या आत्मविश्वासान उबो रावता तेन्ना गोंय सुद्दां त्याच वाटेन मुखार वता हें सांगपाक अभिमान दिसता. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वा सकल फाटल्या 12 वर्सांत देशान विकासाचें नवें डेफिनेशन घडयलें. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PM गरीब कल्याण, जल जीवन मिशन, आयुष्यमान भारत, PM आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना अशा अनेक योजनांनी सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडयले. नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी पेडण्यां जाल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या शासकीय सुवाळ्यात राष्ट्रीय ध्वज हुबयलो. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले. आयज गोवा देशांतल्या सगळ्यात प्रगतशील आनी उत्सव राज्यां पैकी एक आसा. आमच्या राज्यांत पायाभूत सुविधा, शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं, पर्यटन, शेती, फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, रोजगार आनी सामाजीक कल्याण ह्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केल्ली आसा. 80व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिवचले उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात शासकीय सुवाळो जालो. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटे, उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. देश बांदावळ आनी राज्याच्या बांदावळीक प्रत्येक नागरिकान वांटेकार जावचें असो उलो ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी डॉ. चंद्रकांत शेटे हांणी मारलो. आमच्या फुडें एक चॅलेंज आसा. जे स्वतंत्र आमकां तेंच्यांनी दिलें, तें स्वतंत्र बरे भशेन जर सांबाळटलो जाल्यार आमकां आयच्या घडीक जी आमकां समस्या आसा ह्यो म्हणजे महान आमच्या ह्या देशांतल्यो भ्रश्टाचार, गरिबी
आनी आमच्या महिलांचे संरक्षण करपाचे ही ज्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो सगळ्यांनी आमकां पेलच्यो पडटल्यो. आणि तुमकां खबर आसतलें आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी विकसित भारत 2047चे स्वप्न आसा. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोवा 2037चे आसा. ही जर स्वप्नां जातली जाल्यार एक इंडिव्हिज्युअल लोकप्रतिनिधी किंवा एक गव्हर्नमेंट सर्वंट किंवा NGO किंवा आनी कोण अशें ना जाल्यार आमी सगळ्यांनी हातान हात मेळोवन हे काम करचें पडटलें. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात आज स्वातंत्र्य दिसा निमतान सुवाळो जालो. वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझीस हांणी राष्ट्रध्वज हुबयलो आनी उपरांत सन्मान गार्डाची पळोवणी केली. ह्या वेळार न्यायमूर्ती SG चपळगांवकर, न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर, गोंय मनीस हक्क आयोगाचे अध्यक्ष आनी निवृत्त न्यायमूर्ती भरत देशपांडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती FM रेश, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, वकील आनी कर्मचारी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान गोंयभर तरेकवारी कार्यावळी जाल्यो. झेंडावंदन, रॅली, नितळसाण मोहीम ह्या सारख्या कार्यावळींनी वांटो घेवन नागरिकांनी आपली देशभक्ती प्रदर्शित केली. पळोवया हाचो एक नियाळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर तिरंगो हुबयलो. पणजी दूरदर्शन केंद्र आनी आकाशवाणी पणजेचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांणी झेंडावंदन केलें. ह्या वेळार कार्यावळ विभागाचे मुखेली सावियो नोरोना, अभियांत्रिकी विभागाचे उपसंचालक J. विमलन, केंद्राचे अधिकारी आणि कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. हम सभी भारतवासियों को आकाशवाणी एवं दूरदर्शन परिवार की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. आज से 80 वर्ष पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम स्वतंत्र हुए थे. ज़्यादातर लोगों का ये भ्रम है स्वतंत्र मतलब कि भूमि की स्वतंत्रता. ये केवल एक भूमि की स्वतंत्रता नहीं रहती है, इसमें हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता, हम देश के विकास के लिए हमारे विचार, हम अपना तन मन धन न्यौछावर करें और जो भी काम करें वो देश के विकास के लिए करें. आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर स्वातंत्र्य दिसा निमतान झेंडावंदन जालें. आकाशवाणी केंद्र पणजी आनी पणजी दूरदर्शनाचे ADG R. कृष्णदास हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार केंद्राचे अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. I wish you a very happy Independence Day to all of you. And indeed, I am very happy to attend this function in official capacity, as this will be my last Independence Day as an official capacity. Next year, so this will be ever etched in my memory, an unforgettable Independence Day for me. That too from a place which has got a distinct and different history from Indian Union. So, but it is progressing in such a fast pace. I am happy to attend this Independence Day from Goa. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ली रोड रेस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखोवन सुरू केली. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान ही रेस आयोजित केल्ली. पणजे पोन्न्या सचिवालया कडल्यान सुरू जाल्ली ही रेस आयनॉक्स, कला अकादमी ते मिरामारच्या सायन्स सेंटर मेरेन वचून परतून पोन्न्या सचिवालया कडेन येवन सोंपली. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय गावडे आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य दिसा निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या हळडोणा मंडळान तिरंगा रॅली काढली. नासनोडेच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या रॅलीचे फुडारपण हळडोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी केलें. स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे भाजप मंडळा वतीन बोक दी वाकातल्या झरेच्या आवारांत नितळसाण मोहीम राबयली. पणजी भाजप मंडळाचे अध्यक्ष पुंडलीक शेटे, महासचिव ॲडव्होकेट मांगिरीश उजगांवकर, थळाव्यो नगरसेविका दिक्षा मायणकर तशेंच पक्षाच्या हेर कार्यकर्त्यांनी ह्या नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेतलो. पणजे शार नितळ दवरचे खातीर प्रत्येकल्यान योगदान दिवचें असो उलो ॲडव्होकेट मांगिरीश उजगांवकर आनी नगरसेविका दिक्षा मायणकर हांणी मारलो. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान साळावले धरणाचेर तिरंगी विद्युत रोषणाय केल्या. ही विद्युत रोषणायेचो शुभारंभ उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी काल सांजे जालो. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, थळावे सरपंच, पंच वांगडी,
सरकारी अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही विद्युत रोषणाय 30 ऑगस्ट मेरेन सांजे 7 ते 9 ह्या वेळा खातीर लोकां खातीर उक्ती आसतली. आग्वाद जेल म्युझियमात कसल्याच तरेचो गैरव्यवहार सोसून घेवचे ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. हालींच आग्वाद जेल म्युझियमात आक्षेप घेवपासारकी घडणूक करून ताची रील करून सोशल मिडियाचेर घातिल्ल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांनी नाराजगी उक्तायल्ली. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्ल्या बलिदानाचो आमी सन्मान करतात आणि अशा इतिहासीक सुवातांचेर पावित्र्य राखतले हाची जतनाय घेतले अशें मंत्री खंवटे हांणी मुखार सांगलें. जगाक कळपाक जाय की जे स्टेटीक 14 वर्सां मागीर आमकां लिबरेशन मेळ्ळें, देशाक इंडिपेंडन्स मेळटकर ताजी काणी कशी आशिल्ली, पोर्तुगेजा वेळार कितें जालें, पोर्तुगेजाक भायर काडपाक कशें आयले, देशाचे सगळे कशे आयले, लोक कशे जमा जाले, हे सगळें कळपा खातीर हिस्ट्री थंय आसा. जो जागो सेंक्टिटी प्रमाणे जेली आसा ताका खंयच कोणाच अलाव करना आमी थंय आनी वचपाकूय थंय विथ एनी अदर थिंग्स वी आर नॉट अलाविंग अदर दॅन टेकिंग अ विजीट इन दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. Every touristic place needs amenities around the place and amenities are outside. So समज तूं म्हणटा कितें आसा हांव डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करता, पूण म्हज्या पूर्ण खात्री म्हाका आसा की भितर कांय आसचें ना. आसलें जाल्यार भायल्या सायडीक जंय एम्युनिटीज फॅसिलिटीज सगळ्यो आमकां प्रोवायड करच्यो पडटा, जंय एनी डेस्टिनेशन आसता टुरिजम खातीर तशें आसा तें ताणें एखादी आसतलें. थंय आसा जाल्यार वेगळी विचार, पूण भितर हें करचें ना आनी करून आमी दियना. आनी केल्लें आसा जाल्यार डेफिनेटली वील इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन वॉट इज डीम फिट. देशहिताच्या नदरेन योगदान दिवच्या बदलाक काँग्रेसीच्या न्हयकारी आणि दोट्टी विचारसरणीक लागून संसदेच्या कामकाजाचेर परिणाम जाता अशी टिका राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या. विरोधकांच्या भुमिकेक लागून लोकसभेचे कामकाज फकत 19% जालें जाल्यार राज्यसभेचे कामकाज 39% चलपाक शकलें अशें तांणी सांगलें. म्हापश्यांतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर गोंय जिल्हो कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार पक्षाचे उत्तर गोंय जिल्होध्यक्ष दयानंद कारबोटकार आणि रुपेश कामत हाजीर आशिल्ले. पार्लियामेंट सेशना भितर तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की पूर्णपणे डिस्टर्ब करपाचें काम काँग्रेस आनी तांच्या तेंचे इंडी अलायन्स जे आसात हांच्यांनी केल्लें आसा. आनी 19 दिसाच्या ह्या वर्किंगा भितर केवळ 19% कामकाज हे लोकसभे भितर जालें आनी 39% हे कामकाज हे राज्यसभे भितर जालें. त्याच्या भितर वेगवेगळे विषय आमकां मांडपाक मेळ्ळे, कारण राज्यसभा किंवा लोकसभा ही एडजॉर्न जावचे पयलीं क्वेश्चन जे आसात ते पब्लिकेक रिलीज जातात. आनी गोंयचे सादारण हांवें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे मेळून सादारण एक 60 वेगवेगळे प्रश्न हांवें विचारले. 12 सादारण वेगवेगळे हे जे आसात डिमांड जे आसात, बिलां जी आसात, ही बिलां 12 बिलां वेगवेगळी राज्यसभा आनी लोकसभा भितर आयली. लोकसभा भितर 12 भितरली फक्त एक बिलाचेरूच केवळ डिस्कशन जावपाक शकलें. त्याचे भितर पयलें म्हणजे ते पब्लीक एक्झामिनेशन प्रिव्हेन्शन ऑफ वेलफेअर मिन्स अमेंडमेंट बिल 2026, जी नीट एग्जाम ज्या तरेन पेपर लीक जालो ताका लागून एक नवीन कायदो तयार करप आशिल्लो. त्या एक बिलाचेर डिस्कशन जालें, पूण जेन्ना आन्सर दिवपाचो वेळ आयलो त्या वेळाचेर सगळ्यांनी काँग्रेस आनी तांचे इंडिया पार्टनर्स जे आसात इंडिया अलायन्साचे तांच्यांनी वॉकआउट केली. देशाच्या फाळणीच्या वेळार कोट्यांनी लोकांच्या दुःख आणि हानीची याद काडपाक आणि विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस पाळपा खातीर काल पणजे कॅन्डल मार्च काडलो. पणजेच्या चर्च चौका कडल्यान सुरू जाल्लो हो मार्च आझाद मैदानाचेर वचून विसर्जीत जालो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, आमदार निलेश काब्राल, प्रेमेंद्र शेट, राजेश फळदेसाय तशेंच हेर नागरीक ह्या मोर्चात वांटेकार जाल्ले. भारताच्या फाळणीच्या वेळार जीव वगडायल्ल्या तशेंच आपली घरां दारां आनी संपत्ती वगडायल्ल्या सगळ्यांक ह्या वेळार आर्गां ओंपली. फाळणेच्या वेळार जाल्ल्या हानीचे तशेंच यादीचे दर्शन घडोवपी प्रदर्शन आझाद मैदानाचेर आयोजीत केला. ह्या मार्चात वांटेकार जाल्ल्यांनी ह्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. भारतीय जनता पक्षाच्या म्हापश्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्हो पक्ष कार्यालयांत आयज सत्यनारायण महापुजा जाली. सुरवेक पुजा उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जालो. पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आनी नागरिकांनी ह्या वेळार पक्ष कार्यालयांत वचून सत्यनारायण महापुजेचो महाप्रसाद घेतलो. गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदा खातीर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उमेदवारी अर्ज भरलो. रिटर्निंग ऑफिसर ॲडव्होकेट विठ्ठल नायक हांच्या कार्यालयांत तांणी उमेदवारी अर्ज सादर केलो. ॲडव्होकेट विठ्ठल नायक हांणी
ह्या वेंचणुकेविषयी अधिक माहिती दिली. हांव रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून अपॉइंट जाल्लो आसा गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाचे 2024 ते 2030 ह्या टर्मा खातीर जे इलेक्शन आसा ते इलेक्शन कंडक्ट करपा खातीर आयज ताची डेट आशिल्ली नॉमिनेशन्स फायल करपाक. गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाच्या एक्झिक्युटीव कमिटीन ओवरऑल 13 पोस्ट आसा. त्या 13 पोस्टां खातीर आयज नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा. तातूंत प्रेसिडेंट पोस्टा खातीर बाब सदानंद शेट तानावडे हाणें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तशेंच सेक्रेटरी जनरल 4 वायस प्रेसिडेंट पोस्ट, ट्रेजरर आनी 4 एक्झिक्युटीव मेंबर पोस्ट अशें ऑल टुगेदर 13 पोस्टां खातीर आयज नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा. सकाळचे 11 ते 4 पर्यंत आयज टायमींग आशिल्लें नॉमिनेशन्स फायल करपाचें. सो आज 4 पर्यंत नॉमिनेशन फायल करपाचो टायमींग आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेत कळीत केला त्याप्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान आसा 31.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पुराय देश आयज 80वो स्वतंत्र दीस मनयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्याचेर हुबयलो तिरंगो. पयलेच फावट राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लाल किल्ल्याचेर जालें सादर. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान गोंयभर जाल्यो कार्यावळी. पणजेत जाल्ल्या मुखेल शासकीय कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी हुबयलो तिरंगो. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक साळावले धरणाचेर तिरंगी विद्युत रोषणाय. 30 ऑगस्ट मेरेन सांज वेळा खातीर लोकां खातीर आसतली उक्ती. आग्वार जेल म्युझियमात कसल्याच प्रकारचो गैरव्यवहार सोसून घेवचे ना. मंत्री रोहन खंवटे. विभाजन विभीषिका स्मृती दिसाच्या निमतान पणजेत काढलो कॅन्डल मार्च. आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परतून मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.